गाता तुझी महिमा नावाळता की तुझी आईच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. फांकला प्रकाश पृथ्वीर देवाचो सूर्य तो आमच्या जीवनाचो मोगाचो स्पिरीट काळजान भरला सोमी आमचे मोदे येऊन रावला मंदिरात तुझ्या भितर सोरो गाता तुझी महिमा नावाळता की तुझी आईच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देव बरो दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो. आज मंगळार ह्या पोंतळा पवित्र दीस सांगत आस आज नोव्हेंबराची 1 तारीख सर्व संत भक्ताची परब आमी आचरण करता. आमचे मलगडे सगळे देवातीन जाल्यात तांचे आत्म्याक मिसा बेटे येयल्यांत तांचो आत्मे सलवार जावन सर्गींच्या रासांत आसात ते सर्व संत भक्ताच्या मेळींत मेळ्ळ्यात. देखून आज ही परब आचरण करतना तांच्या बसोत देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आमचे बसोती देवा लागीं मागया. आमी हे संवसारी जिवीत संपोवन सर्गींच्या रासांत तांचे सवय एक संवच्याक संत भक्ताच्या मेळींत आमी मेळच्याक सर्वस्पोर देव आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात सर्व भाव भयणी खातीर पिडेस्त खातीर प्रायवंतां खातीर भुरग्यां खातीर आनी तांच्या गरजां ते सांवा खातीर आमी मागया. अर्गान ते सांवा खातीर मीस भेटयता फबीन जेसे मेंडोर सदो कतार देवादीन क्लॉड डिकोस्ता हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता जसिंता डिकोस्ता. अर्गान ते सांपसोत मीस दिता विनू जूड आनी कुटाम बेंगलुरू. तांचे रिते बसोत मागता आसतना जे कोणा मागतना बसयला आसा उडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो संत भक्ताच्या मेळींत आमी मेळच्याक देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागता आसतना आमचे फुडें आमचे सवय चिवून सर्गींच्या रासांक गेल्ल्या त्या भाव भयणीचो उगडास काडया. आमी दिसाक एक संतालेकार संताचे मीस भेटयता फेस्ताचरण करता पूण जायते इतर सांत सांतिन्यो आसात तांची नांवां आमी हर एक पटीन काडिना. सर्गींच्या रासां भितर सरलेले हर एकलेय सांत भक्त जातात आनी ह्या सर्व संत भक्ताची परब आचरण करतना आमची जिविती तसल्या पवित्रपणाची जावं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना पवती परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळकाळ समानाने पवित्र बलिदान भेटूंक आमकां समी तयार करया. सर्गींच्या बापा तुजें उतर आमकां सर्गींच्या रासाक आपोवन व्हरता पण ह्या उतराचो तिरस्कार आमी केला दूख आमी दिला पश्चात्तापून बोगसाने मगन म्हणटा सोम्यांक काकुळकर मगळ जेजू बरें करूंक तूं आमकां आपोवन दिताय. आमचो स्वार्थ आमचो मोसर आमचें हळगें आनी आमची जिद्द हेरांच्या दुखाक आनी पेल्याक दूख हाडच्या कारण जाल्लें आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोम्या बोगसाने मगन म्हणटा क्रिस्ता काकुळकर. आमी सर्वांनी सर्गींच्या रासा खातीर जिवंक जाय म्हणलें सत तूं आमकां आपोवन दिताय. देखून तूं आमकां आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जिवंक उलो दिताय. पूण जायते फावटी आत्म्याची कुशी न्ही बगार आमच्या मासा रक्ताच्या कुडीच्या वडण्या प्रमाणे कुशे प्रमाणे जिवंक आमी फुडें सरल्या. ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा. बगसणे मागोवन आमी म्हणटा सोम्यांक काकुळकर. सर्व पदवेदां देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा देवाक सगी
आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्पुर देवा सर्गिंच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाची शर्ये तू संसाराची पाप काढता आमची काकुट तू बापाच्या भुजा बसला आमचे मागणे मानून घे किता पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. इगडी बोर आमच्या थेसांवा खातीर इराद्यां खातीर भक्तीपणी बावर्तान आमी मागया. सर्व पदवेदारांनी सस्ताच्या भोवमोगाळ देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा संभ्रमान ह्या जैता पासो तुका वाकणूक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. हे सगळ्या आमच्या जैतेवन भाव भयणींक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विश्वासान करता. सर्गीतांच्या संगत आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुबाम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विश्वासी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापान पुस्तकांतलें वाचप. तेदवां दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो. जिवान देवाची मोर हातीन घेवन उदेंतींतलो तो उठोन येतालो. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सौग देवदूतांक व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मार म्हळें. नाका आमच्या देव सेवकांच्या कपालांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं दर्याक जावं वा रूख झाडांक जावं कितेंच बादा करिनाकात. आनी मोर घाल्ल्यांचो संको 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकलें. इस्रायलाच्या सुमेस्त कुळयां मदले ते. हें जाताच कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकां जमो हांवें देखलो. तातूंत सर्व देशाभासांचो आनी जाती खातींचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन सिंहासना आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हणटालो. ताराण सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा तावन ताराण शेळये तावन सिंहासना भोंवती मलगडे आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले सुमेस्त देवदूत सिंहासना समोर सश्टांक सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले. वैत हे आशिर्वाद आनी महिमा जाणवाय आनी उपकार स्तुती मान पदवी आनी बळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक आमेन. तेदवा मलगड्या मदले एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धवे दगले घालून आसात ते कोण? ते खंय धांवन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेना दणया, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार हेच ते. तांणी आपले दगले शेळयाच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे
असली मनशा तुझे दर्शन पोळे आशेता सर्वेस्परा असली मनशा तुझे दर्शन पोळे आशेता सर्वेस्परा पृथ्वी आणि तंत्रिक्रिस काय सगळी सर्वेस्पोराची संसार आणि तंते निवासी ताचे तानेच पृथ्वी दर्यावय स्थापित केल्या आणि उत्कर्षीचेर तिका तिरकवून दवरल्या असली मनशा तुझे दर्शन पोळे आशेता सर्वेस्परा सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळ्ळा ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो खंयच्याय मुर्तीक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो असली मनशा तुझे दर्शन पोळे आशेता सर्वेस्परा असली मनशा तुझे दर्शन पोळे आशेता सर्वेस्परा जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप प्रितीच्यानो पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाचीं भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फोव केला निजा की आमी देवाचीं भुरगीं संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना मोगाच्यानो आतां आमी देवाचीं भुरगीं फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातले म्हूण जाणाव ताचे थंय अशें भरवसलो हरी एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता देवाचें उतर हें देवाचे ओळखकार हालेलुया 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 Ia मुझे सरसी सोमेस्तुमी कष्ट तेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो आणि हांव तुमकां विशोदितलो म्हणटा सर्वेस्पर हालेलुया 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 सर्वेस्परा तुझे शुभ वर्तमान प्रगट करून मुझे वंटानी काळीज तुम पवित्र कर सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे भगवान मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू लोकांचो जमो पडून जेजू दोंगरा सोडो थंय तो बसोन आसतना ताचे शिश्य ताचे सरसे आयले तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी सर्गींचे राज्य तांचें रुदान करतात ती कितली भागी देव तांकां बुजयतलो सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचें दायज देवाची कुशी करून बकयतात आनी तान येतात ती कितली भागी ती दादोशी जातली दया दाखयता ती कितली भागी तांकां दया मेळटली नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले नित्य पासो दगदणी भोगता ती कितली भागी सर्गीचें राज्य तांचें म्हजे पासो तुमकां खमान सुसोवंक दगदणी बगूंक आनी सर्व तरांची घडपां करना तुमचेर आड उलयता तें तुमकां आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी
संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सरकार आसा थंय प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदी असलेल्या प्रवाद्यांकीत आनी तशेंच सदक दिल्यात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, संत भक्ताची परब नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर आसरचूंक आमकां बारीक खुशी. पळय खुशेचें फेस्त गे दुकानचें फेस्तायेचें. खुशेचें फेस्त फाल्यां खुशेचें गे दुखाचें. उगवतात तुमी फाल्यां खुशेचें. थोड्यांक खुशेचें जावंक पुरो. अब्बा जोर करनाली सासू माईंक गेली दिशीन म्हणून खुशी जावंक पुरो. वा कांय पिडेन वळवळो नासली, अब्बा एक सुटका मेळ्ळी, सोडवण मेळ्ळी म्हणून खुशी जावंक पुरो न्ही गे. थोडे भुमीक बार सिताकार म्हूण आसलेले गेल्ले वारी खुशी जाली जावंक पुरो न्ही गे. देखून थोड्यांक खुशेचो थोड्यांक दुखाचो ना. फाल्यां दिसी खुशेचो. फाल्यांचो दीस नातलो जाल्यार आयचो दीस जातोय. आमी मरण नातल्यार आमी बगेवूं जाता. आमी मरण नातल्यार बगेवूं जाता. मरण ना जाल्यार सर्गींच्या राजाव येता न्ही गे. पळय गे न्ही कोण निवलेनात. फेस्ताची पुरा सण आसता तुमकां, कोण निवलेनात. आमी मरण ना जाल्यार सर्गी येता उलयनात. पळया तुमकां मरोंक नाका गे, जिवंक नाका गे. आनी कोण निवलेना आसूं की आसना भाव. भयंकर रागार आयले आतां आज कितें गोत्तू ना. संत भक्ताचो दीस म्हणून सर्गीच्या राजाक वचोवंक आमकां आसा. देखून आमी जियेता. आमी जियेता जाल्यार कित्याक जियेता? मरचे खातीर जियेता. आमी मरचे खातीर जियेता. सर्गीच्या राजा खातीर हेच्या खातीर जियोवचें आमी. परमनंट कोण ना. देखून फाल्यांचो दिसी संतोश आसत गरजेचो सो आयचो दिसी संतोश आसत. फाल्यांचो दीस ना जाल्यार आयचो दीस ना. आमच्या आवयच्या गर्भांत आमी मरना जाल्यार ह्या भुमीक जल्मता हे जल्मना. ह्या भुमींत आमी मरना जाल्यार सर्गी आमी वचना. देखून मरण एक दारवटो. कितें दारवटो? इगर्जे दारवटो आसा गे भितर एक चाक. तशेंच मरण एक दारवटो. त्या दारवट्यांतल्यान भितर सरल्यार मात्र आमी सासणाच्या जिविता वचूंक साध्य. देखून आमी मरोंक आसा. मरोंक आसा म्हणून सांत पावल म्हणटा. देखून आमी सुस्कारचें रडचें न्ही, निराशी जावचें न्ही, संतोशान आसा जाय. कळ्ळें गे. कारगील झूज जालें सुमार वर्सां फुडें न्ही गे. थोडे झुजाक गेले. थोडे म्हणाले की आमी पाटी येना म्हणून सांगात्यांक. पूण ते म्हणाले पाटी येना जाल्यार आमी वचूंक वता मुखार. पाटी येना जाल्यार मुखार वचूंक वता. गुळे आमकां पडटले मरतले पूण आमी फाटी येवंक जायना वचूंक वता आसा. तशें आमचें जिवीत. आमी एका रितीचे सैनीक. आमी एका रितीक झुजाक देंवल्ल्या सोजाराक बरी. आमी देव अंदालां भुमीर. देव अंदालां आमी भुमींत. पडोवन जालें हांव भुमींत. आतां आमी आमचें झुजूंक उत्ता आसा. आमी मरणाच्या कुशीन समकूंक उत्ता आसा. देखून आमचो जल्मा दीस आचरण करतना आमकां संतोश कितूक संतोश जाता न्ही गे. पूण जाय की संतोश पावता गी. संतोश भोगता आमकां. आमी केकां धरता, आमी स्वीट्स हाडटा, मास करता, रांदई करता, जेवता. पूण एक वर्स उणें जालें म्हणलें एक उडास दवरायचें. संवसारा जिवितांत एक वर्साची अवधी मोठी जाली. आमचें लायफ एंड जावन येता येता येता. 60 वर्सां जालीं रिटायर्ड जालो न्ही गे. रिटायर्ड जाल्या उपरांत म्हाका प्रायज जाली 60 वर्सां. 60-70 पोंडा भितर म्हणटात मलगडे न्ही. 60-70 पोंडा भितर.
पण पंडा भितर आमी रावना आमी उठता आमी सर्गीच्या राजा कुशीन वेता आनी सर्गीच्या राजा कुशीन गेल्ले सकट खंय येतात पंडा गेल्ले पुरो उठतात सर्गीच्या राजाक वेतात न्ही वेतात की ना हां गेल्ले पुरा सर्गीच्या राजांत आसात देखून आमी संत भक्तांची परब आचरण करचे मनीस जल्मताना 2 संगती घेवन येता भुमींत 2 संगती मनीस जल्मताना कितें एक कूड आनी एक आत्मो 2 संगती एक कूड आपल्या चिमटा काडटान दुखता आमकां कूड आनी एक आत्मो 2 संगती आसात कळ्ळें गे 2 संगती हो आत्मो कोणातावन आयिल्लो देवातावन आयिल्लो पळय उडास तर कूड कोणातावन आयिल्ली आं हें गुर्तना तुमकां कूड कोणातावन आयिल्ली आं आवय बापायतावन आयिल्ली मनशातावन आयिल्ली कूड आवय बापायतावन आयिल्ली आत्मो देवातावन आयिल्लो उडास तोरा देखून आत्मो देवातावन आयिल्लो कूड मनशातावन आयिल्ली कूड ती मातये सरे जाता कित्याक मनीस मातये सरे जावचो मनीस जावन आसा माती मनीस जावन आसा धूळ ह्या मातयेंत जावन आयिल्लो मातयेकच वेतलो पूण देव जिवंत देवाक ना आरंभ ना अंत तो सासना जिवसो देव ताचे जावन आयिल्लो आत्मो तो मरना ताचे सवे फाटी येता सिंपल लॉजीक कळ्ळें गी देखून 2 संगती आसात एक आत्मो आनी एक कूड कितली सोबीत जावं दी कितली ती आकर्शीक जावं दी कितली घट जावं दी ती एक दीस वीक जातात आतां पळय गांठी उठटात दूख उठटातच कळ्ळें गी एक पुटी सामड्याक आमच्या मिरयो पडटातच कितलेंय गेस्टिल्यार कितलेंय फेर एंड लवल घाल्यार कळ्ळें गी कितलोय पेंट मारल्यार सेकंड हँड काराक पेंट मारले बरीत कांय सोबीत दिसना कळ्ळें गी थोड्यांचे केस गेल्यार तांणी केस लावचे गे कळ्ळें केस लावचे कितले लायल्यार केस कळटातच न्ही गे न्ही ते वाड येनात ते पीक येनात ते जड येनात घट्ट उरतात थोड्यांनी विग्ग दवरचें न्ही गे विग्ग दवरचें नाताना काडटात विग्ग बरें बोल्ड बांदले नातात परतून दवरतात थोड्यांनी केस काळे करचे आपूण तरणाटो म्हूण दिसचे म्हूण प्राय रावना तूं म्हातारो जावन तासाय तुवें मात पेंट ओडचो कितेंय जावं दी पूण हें मनशा सैंब मनशाची लक्षणां कुडीची लक्षणां 4 दीस जियेचे त्या दीस रावचे म्हणली पूण आत्मो तो देवातावन आयिल्लो ताका ना मरण तो देवा सवे फाटी येतलो कूड मनशातावन आयिल्ली आवय बापायतावन आयिल्ली ती कूड सारें जातली मातये वयतली ही 2 संगती उडास दवरूंक जाय आमी देखून पळया हो आत्मो देवातावन आयिल्लो ताका पवित्रपण आसा देखून आवय बापायन म्हणूंक जायना हांवें पुताक जल्म दिला हांवें दुयेक जल्म दिला ताका उखलून बांयंत घालता म्हणून जाता ताका उखलून बांयंत घालता वा ताका जिवेशी मारता म्हणून जाता खंयच्याच आवय बापायक तें हक्क ना कालच्या पेपरार पळयलें 10 दिसांचे भुरग्याक बांयंत घाल्लें गे गांवांत 10 दिसा कालच्या पेपरार आसा 10 दिसाच्या भुरग्याक चेरक्या भुरग्याक आवयन बांयंत घालें ती इल्लीशी मानसीक पिडेंत कश्ट जाली बांयंत घालें आमी पळयता हांगास आमच्या हांगास पक्षिकेरे ती मुखार वसा काडू तिणें सकयल एका बापायन दोगा तेका भुरग्यांक बांयंत लुटून घालें बायलेक लुटून घालें तोय उडलो पूण तो आनी बायल बांदली भुरगीं मेली न्ही गे पूण तांकां उगत रावतात गे सरकार पुलीस बरा ना खंयच्या आवय बापायन म्हणूंक जायना म्हजें भुरगें हांव खुशाले प्रमाणें ताका चलयता ताका मारता ताका विकता ताका जिवीशी मारता ना कित्याक तुजें भुरगें न्ही तें ताचे भितर आसा तो आत्मो देवाचो ताचे भितर आसा आत्मो तो देवाचो कोणेंय काण व्हरूंक जायना तुका रप्पा हार्ट अटॅक येता रप्पा एक्सिडेंट जाता रप्पा मरता हितून तेळा कांय करूं जायना न्ही गे तें देवान दिल्लें देवाक मेलें देवाक अधिकार आसा तुका जीव दिवचो जीव काडची पदवी देवाक आसा पण मनशाक ना ती
मनशाक ना कित्याक देवा तो नेऊ सोदपो देवा असो ताका अधिकार आसा केदाळे ताणें फाटी वरयत ताका खंयच्या मनशान सवाल करूंक जायना खंयच्या मनशान सवाल करूंक जायना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो आत्मो देवा थंय आयिल्लो देवाक वेसो आत्मो देवा थंय वेतलो देखून त्या आत्म्याची जडती आसा कित्याक म्हळ्यार देवान मनशाक रस्ताना फ्रिडम दिला स्वतंत्र दिला ते भुमी वैकुंठान दिल्लें आदाम आनी एवेक स्वतंत्र तें ह्या रुखाचें फळ तुमी खावियेत कांय नासतना रावियेत केल्यार तुमी मरतल्यात कांय ना जाल्यार तुमी जियेतल्यात तुमकां सोडुल्लें फ्रिडम मुरयेकी जेजूच्या आवय जावच्या फ्रिडम दिल्लें गब्रियल दुतान तुवें जावियेत या जायनासतना रावियेत तुका सोडुल्लें चॉयस इज गिवन चॉयस फ्रिडम इज गिवन पूण तशें म्हणटाना आमच्या आत्म्याक फ्रिडम आसा मन जातीक फ्रिडम आसा मन फ्रिडम ना देखून मन जात पातक करिना करताय मन जात पातक करताय केंचीय मन जात पातक करताय ना भूक लागले म्हणटाना तें खाता तण खाता भात खाता दुसऱ्यांच्या गद्यांतले भात खाता दुसऱ्यांच्या गद्यांतली वाळची भजी खाता खालें खाता भूक लागल्या खाता देखून त्या गायरां मारूंक जाताय थोडे गायरां मारतात भात रायतात शिमटी कातरतात कोयतेन कातरतात गायराची कांय सूख ना हांगासर फुलां दवरल्यान फाल्यां गाय वयतली हांगासरली फुलां खातली गायरां गळटा ती फुलां आलतारी दवरली म्हूण ना तिका चॉयस ना भूक लागलें तें पुरो खाता चॉयस ना फ्रिडम ना गायरान खालें करीचें भातेनंत खायचें कळ्ळें गी पेंडंत खायचें तणंत खायचें गायरान बिरयानी खावंक जाता बरी बिरयानी करून दिया पिझ्झा हाडून दिया काय खाता उंगता सोडून सोडटा काय ना पेट्यान कितें खायचें पेटो मासी खाता रांदय खाता न्ही गी पुरो खाता पूण पेट्याक 90 दिल्यार पियेता पियेना परमळता सोलता चलता देशीन ताका नाका तें देखून मन जात पातक करना कोणें करचें पातक मनशान कित्याक करता पातक मनशाक फ्रिडम दिला देवान फ्रिडम स्वतंत्र दिला तूं करताय वा करनासतना रावताय तुका सोडुल्लें तुजे मुखार आशिर्वाद आनी शिराप दवरला तुजे मुखार जिवीत आनी मरण दवरलां तुजे मुखार कितें दवरलां बरें आनी वायट दवरलां तुवेंच बरें विनताय जाल्यार जियेतलोय वायट विनताय जाल्यार तूं एमकोंडाच्या कॅस्टीक वेतलोय शिराप विंची जाल्यार तूं नाश जातलोय आशिर्वाद विंची जाल्यार तुजें बरेंपण जातलें फ्रिडम इज गिवन आनी हें जियेल्लो मनीस संवसारांत जर तर तो बरेपणान जियेला आशिर्वादांनी विंतला ताणें जिवीत विंतलां ताणें बरेपण विंतलां जाल्यार तो सर्गीच्या राजाक वेतलो आनी कोण पळय तें बरेपण विंचिनात शिराप विंतात शिराप खोटेपण विंतात मरण विंतात ते एमकोंडाच्या कॅस्तींत पडटात कित्याक देखून तसल्यांक देवान एक एमकोंड म्हण रचलां तांतूं वेतात ते पूण कांय थोडे आसात कठोर पातक करनातलेले आसात पुलगोत्रींत आसात आमच्या मागण्याक ते तयार करून आसात देखून आमच्या मागण्याक ते राखून आसात आनी आमच्या मागण्याच्या धर्मान आनी आमच्या बरेपणाच्या आदारान त्या मनशाक सोडवण जावची एक अवकाश आसा देखून आमी ताका मिसां भेटयता तवळ उडास करता मिसां दिता ताचे पासून मागता ताच्या आत्म्या पासून मागता ताच्या आत्म्या खातीर आमी बरीं कामां करता 4 जाणां जेवण दिता वाडटा भुकेल्ल्यांक आदार दिता बरीं कामां करता जाल्यार देव ताचेर दया दाखोवन ताका सर्गीच्या राजाक व्हरचें एक अवकाश करून दिता देखून आमी तांकां मिसां दिता तांच्या बसून मागता तांच्या खातीर बरीं कामां करता तांच्या खातीर स्मारक बांदता म्हणजे उपकारा पडचे तसले बस स्टँड जावं दी उपकारा पडचे तसलीं घरां जावं दी बांदून दिता जाल्यार त्या बऱ्या कामा वरवीं पातक केल्ल्या त्या मनशाक सुडका मेळटली म्हणलो बरवसो आमचो आनी तो बरवसो निराशी जायना म्हणटा देवाचें उतर आनी म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो सर्गीच्या राजान गेल्लीं आमची मालगडी सगळां ती संत भक्ताच्या मेळीन सर्गीन गेल्लीं सगळीं आंज बडवे सगळे सांत भक्त थंयसर तूं ताची बायल हाची बायल ना तूं ताचो पूत ना तूं सगळीं तुमी देवाचीं भुरगीं सगळीं देवाचीं देखून देवाचें उतर म्हणटा सर्गीच्या राजांत सगळीं एकच जावन आसतलीं थंय दादलो बायल थंय मनशाची कूड ना थंयसर देवान दिल्लो आत्मो देवा थंय फाटी येतलो
आत्म्याचें राज्य तें संत भक्तांचें राज्य तें आनी थंयसर आमी जियेतले सासनाक जियेतले हांव थंयसर आनी आमची गेल्लीं आसात पळय ती आमचे खातीर मागतात एक फावटी अशें घडलें एक बापूय आसलो आनी ताका एक पूत आसलो आनी तो पूत खोटीची जियेतालो तो मिसाक वचनातलो मागणें करिनातलो हंकारान जियेतालो गर्वान जियेतालो आनी बापायक ह्या पुताची टेन्शन केदाळें कितें करता कोण ना व्हड जाल्या उपरांत म्हण अशें ताच्या कंदीनच आसतना ह्या बापायची आवय सरली आजी आनी सरतना ती म्हणटाली म्हजो नातू बरो जातलो हांव बापा लागीं वचून मागतां तो बरो जातलो देव ताचेर आशिर्वाद घालतलो हांव बापा लागीं वचून मागतलीं सर्गीच्या राजान ताका बरो कर देवा म्हणून देव म्हजें मागणें आयकतलो अशें म्हणून आसली ती देवादीन जाली आनी थोड्या तेंपांनी तिजो पूत ह्या चेड्याचो बापूय हार्ट एटॅक जावन मेलो आनी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो एक वर्स जालें पूत सगळो परिवर्तन जालो मात्र न्ही तो सेमिनारीक भरती जालो कोणाचें तूं ना तो याजक जालो मात्र न्ही भोव फामाद याजक जालो आनी वर्तो याजक जालो मागण्याचो याजक जालो ताचे तो जायत्या जापां घडलीं पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोणाचें मागणें ताच्या बापायचें आनी आजेचें मागणें सर्गीच्या राजान पळय नातल्यार परिवर्तन जावंक साथ दिना देखून आमची मालगडी आमच्या खातीर मागतात म्हणून खात्री आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमची मालगडी सर्गीच्या राजान देवा हुजीर कशें सांजू देव विनंती करता कशें सांग लॉरेन्स विनंती करता कशें सांत आंतोन विनंती करता कशें भाग्यवन मरी विनंती करता सर्गीच्या राजान गेल्ले भाग्यवन हरी एकलेय आमचे खातीर विनंती करतात हें आमी विसरूंक नजो हें सत देखून ही परब देखून आमच्या मलगड्यांची मजत मागत जाय आमचे फुडें गेल्ली सरकार आसली आमची मालगडी आमच्या पासून देवाची मेलसांवां मागून धाडून दित आमची भुरगीं आमचें घराणें आमचें कुटुंब समृद्धेचें समाधानाचें संतोशाचें जावं दी म्हूण आमी मागूंक जाय देखून संत भक्ताची परब आमी आचरण करची आनी ह्या संत भक्ताच्या परबेच्या समार पवित्र सब आमकां उगडापें करता एक सत आमी हर एकलीं त्या संत भक्ताच्या मेळीन मेळटले आमी सांजुदाच्या सालोरेसाच्या साईनासाच्या सांत आंतोनीच्या मदर तेरेजाच्या वा मरियेच्या मेळींत आमी मेळटले तांचे बराबर आमी थंयसर जेवणां बसतले तांचे सांगात आमचें जिवीत सर्गीच्या राजान सुखाचें संतोशाचें समाधानाचें जातलें देखून आयच्या सुवार्तेंत जेजू 8 भागी दिता 8 भागी ह्या भागी प्रमाणे कोण जियेता पळय ताका सासनाचें जिवीत बांदून दवरली बुती काट्टिट्ट बुत्ती म्हणटात बांदून दवरली बुती कसले 8 भागी आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी दुर्बळी कसली दुर्बळी पयशान दुर्बळी न्ही आस्तीन दुर्बळी न्ही तांचे लागीं मस्त दुर्बळ काय आसूंक पुरो सामागट्ट पोटात जेवंक खावंक नांग जावंक पुरो पूण थोडी गरवी आसात ती अहंकारी आसात कपटपणान जियेतले आसात वायटान जियेतले आसात कळ्ळें तसली न्ही तसली दुर्बळी म्हणून सांगूंक जायना अंतस्करणी दुर्बळी थोडी जल्मानंत ग्रेस्त कांयच उणें ना पदवी आसा अधिकार आसा दुडू आसा पूर आसा पूण कितलें कलतेपण गो तें कितलें कलतेपण तो आमचो कोण तो राहुल गांधी तो एक भारत जोडो यात्रेकर्ते आसा कितलें कलतेपण ताचें
तनीर बसता, भुरग्यां सांगाता, युवा जाणां सांगाता, म्हाताऱ्यां सांगाता, प्रायवंत सांगाता, बसता, जेवता, खाता, तांकां चॉकलेट दिता, तोय खाता. कलतेपण. जल्मांत क्रिस्त तो, अधिकारार आसतानांत तो जल्माला. ताका पाठी मुखार सेक्युरिटी पुरो आसा. सैमानंत, जल्मानंत क्रिस्त, जैमानंत अधिकार आसलेलो मनीस. पूण कितलें कलतेपण. थोड्यांक इल्लोसो अधिकार मेळ्ळो म्हणटाना, इल्लेशे पयशे जाले म्हणटाना कोलो अहंकार, कोलो गोरव, अबा ताकाय आंडया आकाय आण्या, एरुकत अडगाना मारकत अडगाना म्हण, ताकाय आणी आकाय आणी, हय 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 हेजेंत कलतेपणांत ना. हय हे दोस आसले ओडांक हय कोण रे तूं एरिया कोण रे हय आय हेजेंत कळ्ळें वडपण. तें वडपण शाश्वीत न्ही. बगार मागस आहे, मलगड्यांचें बेसांव मागस आहे, मलगड्यांक मान दी जाय, गौरव दी जाय, याजकांक धर्मिकांक मान दी जाय, गौरव दी जाय, बेसांव मागस जाय, तवळ तांकांय बेसांव मेळटलें. हाय म्हणचे न्ही. एक फावटी एका फिरगेचे गेल्लो ब्रदर आसतना, थंयसर वॉलीबॉल खेळून आशिल्ले. हांव बॅग घालून गेल्लो कॅम्पाक म्हणून, आनी ते वॉलीबॉल खेळून आसले तरणाटे तुळू भाशेन उलोवन आशिल्ले. हांव गेलो थंयसर तुळू भाशेन उलोवन आसतना हांवें तांचे कडेन कन्नडान विचारलें, गुरगोळी इल्वा म्हणून. ताका एकलो म्हणलो, इन्ना कण्ण पुडादंडा म्हणलो म्हाका जोरकर, इन्ना कण्ण पुडादंडा. आनी जोर उलयलो जाल्यार म्हाका मारतो आसलो व्हडना तो. हांव सीदा फाटी आयलो. आसात तरे अहंकारान भरलेले गरबी मनीस. म्हजे मोगाचे भावपणी ताका गोतू ना व्हडना ब्रदर म्हणटाना कांय सेल्समॅन म्हण चिंतलें गोतू ना म्हाका. पूण जाल्यार आमी रेस्पेक्ट दिवन उलयसे, कलतेपणान उलयसे. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणास, दुर्बळी देवा मुखार दुर्बळो, देवा मुखार कलतो. देखून दोग जाण मागणें करूंक गेले, एकलो ग्रेस्त आनी एकलो दुबळो, परिचेव आनी सुंकाकार. देवा कोण मानवलो? सुंकाकार मानवलो, पातकी मानवलो, दुर्बळो मानवलो. रुदान करतात कितलीं कितलीं भागी, देवूच तांकां बुजयतलो. रुदान कोणा पासत? रुदान आपल्या बायल्या पासत, भुरग्यां पासत मात्र न्ही. आपल्या भुरग्यां पासत मात्र रुदान करचें न्ही. सगळ्या परजे पासत रुदान करतात, सगळ्या परजे पासत कश्ट काडटात. कळ्ळें गी? फादर अरुळदास, सिस्टर राणी मारिया आनी पुरो जैलान सुरुल्लो फादर स्टॅन स्वामी, पेल्या पासत रुदान करचें. पेल्या पासत जावं पुरो मेधा पाडकार जावं पुरो जायते मुखेली आसात, समाज सेवक आसात. पेल्या खातीर रुदान करतले, पेल्या खातीर कश्ट सोंसतले, पेल्या खातीर जैलाक वयतले, पेल्या खातीर जरबादांचे मार खातले. आजुनूय आसा जायते जाण. ते आपणाच्या भुरग्यां खातीर मात्र, आपणा खातीर मात्र रुदान करतले न्ही, पेल्या खातीर रुदान करतले. पेल्याचे बरेपण चिंतून दान दितले, पेल्याचे बरेपण चिंतून कश्ट काडटले, रुदान कर. देवूच तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितलीं भागी, सादी बळी सगळी पृथ्वी जातली तांचे दायज न्ही गे. कांय एकलो मनीस बऱ्या गुणाचो मनीस कलतो, तो देवा दिन जालो जाल्यार ते मोरना भरून जाण येतात. कित्याक म्हळ्यार म्हणटात हो जिवंत आसतना सगळ्या लागीं उलयतलो, भुरग्यां लागीं, सगळ्या लागीं. तेंच्या कसो आय मामा, बरो आसा म्हणटा तूं कसो आय अशें. सगळ्यांकी मोगा असो तो, सगळ्या गांवच्या मोगा असो तो. देखून हो सगळी पृथ्वीत जाता ताचें दायज. पूण थोडे अहंकारी आसात, गरबी आसात. कळ्ळें गे? ते सादे बळे न्ही, अहंकारी गरबी. ताचे लागीं कोण्णी येनात, ताचे लागीं. ताका पयस दवरतात. तशें जाल्यार सर्गेचे राज पावस येना. देवाची खुशी करून बुकयतात आनी ताणयतात. ती ददोशी जातली. जावं पुरो मदर तेरेसा पेल्याची देवाची खुशी करच्या ती बुकेली. जायते मिशनरीज आसात, जायते याजक आसात, जायते धर्म भयणी आसात, जायते लायक आसात. देवा खातीर, पेल्या खातीर, पेल्याच्या बरेपणा खातीर बुकयतात, ताणयतात, मेटां काडटात, कश्ट काडटात, वावंट काडटात. आनी ती ददोशी जातली. दया दाखयतात, काकुळट दाखयतात, दया दाखयतात, बक्षितात, समाधानान येतात. तांकांय दया मेळटली. नितळ मनाची कपट मतीन दवरनात. मुखार एक फाटल्यान एक आसनात, मुखार पुकारतात, फाटल्यान गाळी दितात. मुखार सुनेक बरें करून बळा म्हणटात, फाटल्यान गोड्या म्हणटात. कांय सुनो मांयक माय म्हणटा, मागीर कांय करता जाल्यार ती नितळ मनाची जायनात.
नितळ मनाची जायना, तांकां देव पळोवंक मेळना. नितळ मनाची खंडीत तांकां देव पळोवंक मेळटलो. भुरग्यां सारकी ती समाधान अडवा उरतात. समाधान घरान समाधान, समाजेन समाधान, फिरगजेन समाधान अडवा उरतात. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले देवाची. थोडे पटी आसात ना समाधानूच तडचें. ना समाधान तडचें. हे कुटुंबांत पळयलें, कुटुंबांत गो बायलेचें मोदें वचून जायतीं कुटुंबां तुटयलेलीं, जायतीं भाव आसात, भयणी आसात. भावा काजार जालें मू, उनी आयली मू. ह्या उनये विशयान ह्या भयणीन भावा कडेन नाका जालें सांगचें, इंटरफियर जावचें. भावांनी भयणींनी गो बायलें मोदें, सासूमाईन आवयन इंटरफियर जावचें पुताच्या आनी सुनेच्या जिवितांत. आनी नाका जाल्लें शिकोवन दिवचें सुने विशांत, ह्या ओनये विशांत, भावजे विशांत शिकोवन दिवचें. आनी तांणी गो बायलेन झगडलें पळोवन संतोशान आसचें. कितलींशीं जाणां आसात समाधान हाडच्या बदलाक ना समाधान वावुरचें. कुटुंबांत फूट, कुटुंबा जिवितांत फूट आनी हाडून सगळे सत्यानाश करचीं कितलींशीं जाणां आसा. तांकां देवाची भुरगीं म्हणनात, तांकां देवसाराची भुरगीं म्हणटात, सैतानाची पिळगी म्हणटात. तांकां देवाची भुरगीं जावंक साथ दिनात. तीं कुटुंबांत फूट हाडटलीं, कुटुंबांत झगडे हाडूंक कारण करतलीं, समाजांत झगडे हाडूंक नासमाधान हाडूंक कारण जातलीं. तीं देवाची भुरगीं जावंक साथ दितनात. खंयचेय धर्माचे जावं दिते देवाच्या नांवान मनशां मदें गलाटो करून, मनशां मदें झगडे करून, मनशांक कातून जिवीशी मारची कामां करतात जाल्यार ते देवाचे भुरगे जावंक साथ दितना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. निती पासो दोगदणी भोगता ती कितली बागी. सता खातीर निती खातीर फादर स्टॅन स्वामी 86 वर्सांचो 85 वर्सांचो ह्याच एका आस्पत्रे एका जैलांत कश्टून वळवळून मेलो. सता खातीर, निती खातीर, दलित लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरलो तो. पूण ताका कश्ट मेळ्ळे, अनवरां मेळ्ळीं, दगदणी सुकली ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून सोम्या खातीर वावुरतना शीद उलयतना, शीद देवाचें उतर परगट करतना थोड्यांक दुखता, थोड्यांक कावज येता, थोड्यांक बेजार जाता. थोड्यांक चड मागलेलें पळोवंक जायना. खोटेपण आसलेल्या मनशांक तांकां चड मागतले पसंद नात. चड मागतले बरें करून देवाचें उतर कडक रितीन परगट करतले पसंद नात. तांकां कोण पसंद? सैतानाच्या पिळगेक. तांकां तांचे बरीत गमत करतले आनी तांचे बरीत खोटेपण करतले आसल्यार बारी खुशी. म्हज्यात मेळिसो म्हणटात, म्हज्यात मेळिसो ना जाल्यार तो म्हज्या मेळिसो न्ही. देखून हो ताच्या विशयान गडपां करतात, ताच्या विशयान नाका जाल्लें उलोवंक लायतात, ताका कश्ट दितात, दग दितात. आनी अशें म्हज्या पासो तुमकां अकमान सुसूंक, दगदणी बगूंक, सरतराची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात तें तुमकां आयकोवंक मेळत जाल्यार तुमी कितले बागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राजाचेच प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भयणी, ह्या 8 बागी प्रमाणे जर तर आमचें जिवीत आमी रुतां केलें जाल्यार आमी सर्गीच्या राजाक 100% वेतल्या म्हणलें सत जेजू आस आमकां दिता. असलें जिवीत जिवन सर्गीच्या राजा वचून आमच्या मद फुडें गेल्ल्या आनी सर्गीच्या राजात आसच्या त्या सर संत भक्तांच्या मेळीन मेळोवंक तुमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. देवाक सरपद वेतारा बापा, सर्गान वितमेच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समियाचो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो. हांव कार्मरियेंत जल्मलो, 5 विलगादांनी कोसोसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी तिका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवा जालो, सर्गार सोडलो, सरपदवेदा देवापाच्या उजव्या बसला. तीन तान जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मरसे विकरून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोली पयस सभे भक्तांचो एकठार, पातकाचें भक्षणें कुडीचें जिवांतपण सस्ताचें जिवीत. आमेन. कुडी बरदोळे दांपिया आमच्या गरजां खातीर, पेल्यांच्या गरजां खातीर, इरेद्यां खातीर, आमच्या कुटुंबां त्या वतीन जाल्ल्या सर्व आमच्या मलगण्याच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुतान संवसारी सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगट केली आनी आमी त्या राजाचे वारेसदार म्हूण ताणें आमकां शिकून दिलें. आमचे फुडें गेल्लीं सगळीं पगेनपणांची येयलीं तुज्या राजांत संत भक्तांचो मुकुट ते अनुभव करून आसात. आमी संवसारांत आजून जिवन आसांव, त्याच मेळीन मेळोवंक अतरेगून आसांव. त्याच मेळींत आमच्या भगवंतपणाच्या जिणये मुखांतर मेळचें भाग आमकां फोव कर म्हूण आमी मागतांव. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणीक सांग.
सोम्या तुका दिव किते हांव जावं काणीक म्हजी हातां बोटां जोडून तुका हाडूं येता हांव उंडो जाका सोरो देणी तुज्या मोगाची मुझे है जीवन केलाय ते पावन पवित्र अमर उतरन तुझा मुझे है जीवन केलाय ते पावन पवित्र अमर उतरन तुझा म्हाका भेटोन दिता स्वादिक तुझे सेवेक सोम्या आवाज लागता म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेता देवा मानतात असलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्या पयस बजाद आवाज सुरस्पर म्हणून घे भोव पवित्र देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या मरणाने पुन्हा जिवंतपणाच्या दिव्या बलिदानाच्या परजळे वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जायते वंद केलें आनी अमर जिविता पावयलें ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणापणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सतमंता आनी तांचे पासो तुका दिन वासून हो यज्ञ आमी तुका समर्पिता तांचे विनवणेन ह्या यज्ञा वरवीं आमची जिवीत फळादीक जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो दिसो आनी आमच्या फायद्यासो आमच्या वयसो सर्गींच्या जेरुजाल्यासो आज करता आमी उत्सवासो दाबाजो थंय महिमेक पावलेल्या आमच्या भाव भयणींसो सासना गासता वाकण्णे सोताळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या सांद्यांसो पृथ्वीर फुलता संतोष पवित्र सभेसो आमीन तुझे अस्कत वाटसुरी भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान सोलोन वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावोंक शेकी फुडें सरताव धावी धावी आनी समय तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतांच निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायताव पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावानो भयणीनो हुंडा आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची भवर्ताची घडी भवर्तान वांटिली सावया आमचे जिवीत जेजूचे कुडी रक्ताक समर्पण देवया बापा करूस तुम पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेच प्रिय जेवण जात असताना एक काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta songgut pergetuyam Jesu melo Jesu jiwan zalam Jesu novyani tora. बापा जेजूच्या मरणासून पुन्हा जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत सोंड आणि सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुझी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कुडरग सेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पिटर पॉल आमच्या गोडी पापांनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या बाबिनीची काकुळट करे. तांकां तुजी स्थगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखाबळ पळोवंक फोव करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माया संगती ती सपती बागेवं जुसे बागेवं धर्मदतां बागेवं जुतात देवानी सर्व कडेन तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर आहे. ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची अजनामतीन दवंत आनी शिकिल्ले मागणे भक्तीपणी सांगता मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दय करून जिवितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्त चेणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाठाय. इतरात वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतानी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. दिमी घालया पळया इजावन आसा जिवंत देवाची शिळी आमी समेस्तां चमोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयली. आमी हर एकल्यानी संत भक्ताच्या मेळीन मेळोवन सर्गींच्या राजा संतोष भोगूंक आपोवण दिता ती शिळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे वैतरेचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे कसोतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. काळीस मुझे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या. काळीस मुझे राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या. अंकाराच्या
या प्रकाश तुझो फांकर सर्गीच्या त्या जेवणाक तुझ्या सोम्या माका बस काळीज मुझे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गाण हाव लाले नसा धनिया तुका सेवच्या जीवित दिवच्या जीवदातारा जीवित माका लाभ संसाराच्या सळवंदारा सर्गाक माका पाव काळीज मोझे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे घाण हाव लाले नसा धनिया तुका सेवच्या काळजांत आयल्या सोम्या जेजू कामेर गांधीबिया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत तूं आयला आमच्या काळजां राव सोम्या म्हण मागया ताणें केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू उंड्या रुपी काळजांत आयलेल्या जेजू सर वाईट अंत विघ्नांतले आमकां राखून वेलेल्याक देण्याने बरोवन आमकां पवित्र केल्ल्याक कालचे दीस सर वाईटांतले विघ्नांतले अवघडांतले आमकां राखून वेल्ल्याक कालच्या रातीची बरी न्हीद आमकां फोव केल्ल्या खातीर आयचो दीस पळोवचे भाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर हे संत भक्ताच्या मंगळाराच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटिली जावचे भाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर देवाचे उतर आयकून आमची काळ समाना संतुश्ट केल्ल्या खातीर क्रिस्तीक जेवणांत वांटिली जावन तुजे मास उंड्या रुपी सेवक आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू उपकारी काळजान सोम्या अर्गां दिया देण्या पासोताच्या मोगा पासोत भरत्या उपकार तसो बाबुड्या प्राप्तुया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्ता समेत तुझे अजपवन पदवी आनी अगणित पवित्रताय संतोष बरीत काळजान आमी वंदिता सगळ्यार आमकां आशेव रावतल्या भावा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणान वांटो घेता ती तुझ्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुझ्या महिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो जावं या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी बश्या मोगळ बाबरीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगसो स्वागत मागता संत भक्ताच्या परबे समयार ह्या नव्यानाच्या मिसान वांटिली जावन नव्यानान तशेंच सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाची कृपा आनी आशिर्वादां जोडच्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देवाच्या आशिर्वादां मागता माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या सर भाव भयणी खातीर विशेष करून मागता तुमकां हें अभिनंदन हांगासर हर एका मंगळारा सकाळी 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुंभसारस्व सक्रामेंत 10:30 वरां मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन आनी 12:30 आयलेल्या भक्तिकांक जेवण ह्या मंगळाराच्या सर भक्ती कार्या तुमकां मोगसो स्वागत आमी मागता विविध गरजां खातीर मागता येवच्या मंगळारा खाजर जावन भुरगे नातलेल्या खाजरी जोड्यां खातीर विशेष करून भुरग्याच्या देण्या खातीर आमी मागतल्या आमचे लागीं स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्लें उदक कोणता बेंदिन्यो रेलीक दुंपू इत्यादी आसात इमाज्यो आसात हे सगळे आमच्यात मेजुजा विरो झुजोवंक आनी जै जोडोवंक आदार दितात
ती वस्तू वापरूंक आनी असो फायदो जोडूंक उलो दिता. दैवीक वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्या पिडे संबंदी वखदां त्याला ऑफिसान मेळटात. ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडयेत आनी खंडीत ती जायतीं बरेपणाक कारण जातात. मिसान ते संवाद तुमी ऑफिसान दियात थंयसर ती घेतात. कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन संगी विशेष मागण्याची मंडळ आमी करता. जायतीं जाण कावन्सिलिंगाक आयिल्लीं सगळीं चडावत 99% लोकांक बरेपण जालां. असो फायदो तुमी घेता जोडयेत. हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करून आयल्यार बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलान मेळटा ते तुमी घेवचें. पुणशे तेच्या विरोधी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी तें दिवन तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं पुंतळाच्या प्रगतीची आमकां अभिवृद्धी करूंक साध्य जाता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर प्रायोजक रावंक तुमकां आपण दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना फुलणी फुलाची पकडी दिवन आदार दिया. तुमी दिल्ल्या त्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस जिबल्यो आनी इतर बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उडास करा. जेवणाक कुमक करा आनी खंडीत सरभक्तीक तुमचे खातीर आमी मागता. प्रस्ताच्या बाबतींत सगळी जाली सर्व कार्य बऱ्यान जालीं. त्या पासून तुमकां आमी अभिनंदन पळयता. देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या वर्सांनी तुमचो आदार ह्या पुंतळाक आमी मागता. आयचे दिसा जेवणाक कुमक केल्या वायलटी सोजा किन्नेगुडी प्रकाश पिटर सुरतकल तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. तशेंच आयच्या दिसा जेवण तयार केलां वेलंकनी वाड्याकारांनी गुरकांनीचो प्रतिनिधींचो समेस्त वाड्याकारांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाच्या आशिर्वादा मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. फाल्यां सर्व आल्मांचो दीस आमी आचरण करता. सरिल्ल्या बाबत्यांचो दीस आनी त्या दिसा फाल्यां तीन मिसां आसात. सकाळीं 6:30 वरार 8 वरार संजेर 5 वरार. संजेर 5 वरांच्या मिसा उपरांत सिमिस्त्र बेंजार आसतली. देखून ह्या मिसांनी वांटेली जावन आमच्या मालगड्याच्या आत्म्या खातीर मागोवंक विनंती करता. कोणी दान दिल्लीं आसात गी मनाची वात स्विकार करच्या. नंतर नव्यानची पात्रो सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रो सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. भाव भयणीनो सर्गीन समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बाग घेवन जोतात. देव सरकार आसान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करतात. सांजुतात देव हेर सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमचे एक मात्र मध्यस्थ मारिफत आमी सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्म जुतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दीस आमी उडास करता. पगेवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबात ही तुवें दाखोवच्या परमेद मोगा खातीर आमी तुका तीन वसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षेल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा पनिरंत लपता आनी समेस मनीस देवा मानवतात. जेजू आमच्या बाबत उद्देशीं तूं आतां करूस आमचे मदें आसाय म्हण आमी सत्मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तीन देवास्थानी पेल्यासो करो मोग वाडय. आतां आमी बगेवं जुतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपात उबारच्यो गोरसो आनी यात्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पतीने आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वता आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजूचो सैर आनी धर्मदोर जावन आसलेल्या बागे वचुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सगळे मेळ. जेजू सोडून जर सोमवाळ मुक्तो जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. अशी संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टा दिसतो बांद तुवें स्त्री केलोय. बारीक अडचणीने संपोवन निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या सो तूं केरे शरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसोनी म्हजी घर जावन तुज्या पुणशता पतीने नायला. देखून बश्या मगळ बाबडीनो जायतीं जाणां तुमी त्या सवां निरंतर हांगासर घालतात. हांगा वॉट्सॅप मुखांतरी तुमी धाडून दितात. तुमचे हृदया खातीर त्या सवां खातीर विशेश करून आमी मागता. हे संदर्भार आमी मागता 20 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, 22 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक, 11 जाणां शिकूंक बरी मत आनी जाणवाय फावो जावंक, 14 जाणां मतीक समाधान फावो जावंक, 6 जाणां रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक, एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावंक, एकल्याक कुशीच्या बरींची पाटीच्या कण्याची दूख गुण जावंक, एकल्याक दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक,
एकल्या उतरप्रायाच्या आवयक बुकू जिरवण आनी कुडीचेर सगत फावोस जावंक एका उतरप्रायाच्या स्त्रियेच्या आवयक पांयाच्या पंदा पडचे किडे ते संपूर्ण रितीन गुण जावंक दोगा बाबा आनी कुटुंबां माया मोगान जिवंक एका भावान कुटुंबांत अमल पिवणे संडोन बरें जिवीत जिवंक आनी ताचो बरो फुडार बांदून हाडूंक दोगां जाणां युकेक वचोंक ट्राय करून आसात तांकां वेळार बेगीनच विजा फावो जावच्या पासत देखंदराची मायग्रेन तकली पडापिड आनी तकलेची दूख ती गुण जावंक तेका जणांच्या हातापायाचे गांठी दुखी गुण जावंक एकल्याचे ताप शेळ सायनस प्रॉब्लेम ते गुण जावंक एका PUCच्या भुरग्याक अदीक समाधान संतोष सगळे डिप्रेशन पयस सरूंक वत्तड पयस सरूंक आनी प्रते रितीन बरें शिकोवंक करपा आनी मजत फावो जावंक MBBS करच्या एका चल्याक बरें शिकोवंक उदासाची सकत जाणवाय गिन्यान आनी प्रते रितीन कॉन्सन्ट्रेशन फावो जावंक 7 जाणांक अमल पिवणें सोडोवंक 12 जाणां पेंगटाची गांठी दुखी गुण जावंक 18 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावंक तेका जाणां घुमटे कडेन गांठ आसली ती नपेस जावंक 2 जाणां ड्रायव्हिंग लायसन्स फावो जावंक एकल्या एलर्जी पिडा गुण जावंक 8 जाणांची एलर्जी पिडा गुण जावंक 12 जाणां जोड्यांक भुरग्याचे देणे फावो जावंक तेका जर दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक तेका जाणां कुटुंबांत आसचे समस्ये नपयस जावंक एकल्याचे जाग्याचे सगळे रेकॉर्ड्स बेगीनच ते आतां मेळोवंक एकल्याचे धरले जाग्याचे सगळे काम शबीतन पंता पावोवंक 6 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 2 जाणां गोवा बायले मोते मनस्ता पयस सरोवंक माया मोगान जिवंक एकल्या 4 वर्सां तावन लंग्सांत कॅन्सर असलें गुण जावंक 6 जाणां सिगरेट सोडणं वायट सवयो सोडूंक 6 जाणांक 2 जाणांक इट्रसांत फ्रेंड्स फायब्रॉइड्स आसले ते सगळे गुण जावंक एकल्या रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येवंक एकल्याचे मायग्रेन पिडा ती गुण जावंक एकल्याची हात धरिल्लें काम बऱ्यान पंता पावोवंक तेका जर दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोवंक 6 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक एकल्या NICUs असलेल्या भुरग्याक भलायकी फाटी मेळोवंक एकल्या 6 वर्सां तावन घरा येवंक नातुल्लो तो बेगीनच घरा येवन कुटुंबा सांगाता फाटी मेळोवंक एका भुरग्यान बेगीनच उलोवंक आनी प्रोटीन डिफिशियन्सी त्याची निवारोवंक तशेंच कल्याणपूर संतेकट्टे एका चलयेक असले ते सगळे गर्भकोशाची पिडा संपूर्ण रितीन गुण जावंक बरी भलायकी ताका फावो जावंक तशेंच एका चलयेक शिकोवंक एग्जाम आसा परिक्षेन बरें करून शिकोवंक बरें करून पास जावंक करपा आनी सकत फावो जावच्या खातीर बेनेडिक्टा पिंटो शिरवा रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासत देवाक ती अर्गां दिता आनी केल्ल्या बऱ्यापणाक देवाक अर्गां दिता एका स्त्रियेक किडनींत सूज आयिल्ली ती 9 म्हयन्याची गर्भस्थीन सूज गुण जावंक मागोवंक विनंती केल्या तांचे खातीर आनी जे कोणा मागता बसला तांचे खातीर आमा समेस्तां खातीर आमी तिंबीर पडया ह्या आमच्या मागण्या समेत इतर मागणी कुडशिया सर्गीच्या बापाक आमी भेटोवन देवया आमच्या हात बारया अर्गां तुका सुमिया जेजू उगडाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 उगड सुमिया सांजुता देव मकान तुका समर्पण दिल्ली सगळी मागणी तुका भेटोवन दिता आमची मागणी तू जाणाय आमच्या काळजा जात्रेक जून जाणाय आमची चिंतना जून जाय तुजो उदंड काकुळतीन आमचे तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल तुजी गुण करची सकत लाभ आशीर्वाद लाभ बेसांव बर सुमिया जे बेसांवांनी आमकां बरोबर मागता हालेलुया 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 सांगात मागे म्हजे मतीर काळो काडन म्हजो बाबार जणो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयस उंडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे कोंड्यान तावन तुका उलो मारता आशा सडलेल्या बरो सुद्दांची करी तेणें तुका देवान दिला म्हज्या जिणेचे कड्डे कुडे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका समर्पिता तुज्या मोवाळ माई पसी नमत की तूं म्हाका मोगान आदार सुदारसन वर हांवें वडापतीने तुजे कडेन मागलो लोपका तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वतो नांव तुज्या मजतीन अधिगती परगडलेलें जावं आमेन मागीर वचूतात देवा उलय खस्त अडचणी निराशेत असलेल्या जेजू मुखार बळादीक सर्ती जावन आसच्या मागीर वचूतात देवा आमच्या बापसे बाबीस साहेब एरफुड्यारांक जेजून कृपा आनी मजतीन सांबाळच्या खातीर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवात समेत मनशां पावोवंक तुवें जेजून आपल्या शेतान वावराट्यान धरच्या खातीर जेजू बऱ्या कडल्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजितक आनी शांती समाधाना काडच्या खातीर भगीन कुटुंबांची इल्ल्या सुमये जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर श्रीले समेस्त बावर आनी बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सासनीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमी समेस्त आनी देवसराच्या तळण्यांचेर
संसाराच्या बुलवण्याचेर आनी कुडीच्या 11 वडण्याचेर देवाच्या भरपूर कृपे वरवीं जैत वरच्याक आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर. प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूत आनी रक्त साक्षा भाग्य वजूता देवा तुवें जेजूचो मोग जाय त्या म्हटलाय तो सुमोग आमच्या काळजांनी तूं सोडय पातकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सांडून माये मोगाचे रस्ते दवरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कस्तड कळी मध्ये निराशेन आनी गंदी बेजारान तुजी गोवंक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें जिणयेच्या पयना सबित्यान समकोन सर्गीन देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधना करूंक आमी पवशें कर क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं. एकडी बरदोळे तांपया आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर दवरया सांजुता देव मारिफा लाभल्या बरेपणा कर गा देवया. दोगा जाणांक ऑस्ट्रेलिया वचूंक फावो केल्ल्या पसोत 6 जाणांचें काम बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्याक फर्स्ट रावंडांत इंटरव्यून बऱ्यान पास जाल्ल्या खातीर 8 सेना बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर एकल्या घुमटेची शिरेची तकलेची दुखून जाल्ल्या खातीर एकल्याची कुशीची बरीची पाटीच्या कड्याची दुखूणी जाल्ल्या खातीर एकल्या उदरपुराच्या आवयक बरी भलायकी सदांच फावो जाल्ल्या खातीर एका कुटुंबांत समाधान रास केल्ल्या खातीर तेका जनाची मायग्रेन पिडा गूण जाल्ल्या खातीर तशेंच एकल्याक रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या खातीर आनी तशेंच 32 जाणांक विविध गरजां खातीर विविध मेळ्ळेल्या बरेपणा खातीर अर्गां दितात. तांचे सांगात आमच्या अर्गां गोंतया सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नवे जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा सभाव घेवन तूं मारी पात आमी तुका अर्गां दिता. सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोवळ्याच्या जतनान आमकां सांबाळलेल्याक बापा घेवन तूं मारी पात आमी तुका अर्गां बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा घेवन देवाच्या मजतीन तुवें दुरुस्त केल्ल्या आनी मुखार करूंक शिविल्ल्या उपकारां बसोत. बापा घेवन तूं मारी पात आमी तुका बापा तुजे देणी फातेल्या सुख नासतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्टांनी राशीन सांबाळून धरलेल्याक बापा घेवन तूं मारी पात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पदकांत सुटका दिल्या दुवळी मती गुजवाड दिल्या गदी दुखीने आमकां बुजवण दिल्याक बापा घेवन तूं मारी पात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुज्या एकल्याच जेनीत पुता जेजूचे नवी तुवें देवसरात तरलेल्याक बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्यान दिवच्या गठायन भरल्याक बापा घेवन तूं मारी पात आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पुंतळ सांजुदाच्या भक्तिंगाची मागणी आयकून तांची गतबेसराय पयस केल्ल्या खातीर बापा घेवन तूं मारी पात आमी तुका ह्या बघेवन सगळ्या सांजुदा मुखांतर जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा घेवन तूं मारी पात आमी तुका सांजुदाच्या मजतीन ह्या पुंतळ सभार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा घेवन तूं मारी पात आमी तुका अर्गां दिता. सांजुदा मुखांत आमी मागले सर्व तुज्या कुशप्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा घेवन तूं मारी पात आमी तुका अर्गां फेस्ताची खरी सगळी बऱ्यान करून आमकां सर वायटांतले विघ्नांतले पावसांतले आवरांतले सगळें आमकां राखून सांबाळलेल्या खातीर बापा घेवन तूं मारी पात आमी तुका अर्गां दिता. आमी सर संगाता मेळोर सुमेन शिकलेले मागणे संगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रासम खायो तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रासाच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भोवणा बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्त आमच्या भाव भयणीचे कश्ट करी आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्या धाकट्या नर्सांक आनी सेवाकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां थाळ्ळी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा तुज्या मनेन वरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची घटाय दी. आयक आमचे प्रार्थने श्रींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सर ते सवानी जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेन तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी. आयक आमचे प्रार्थने श्रींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते स्वामी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयता ती सर ते समाज जारी कर म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मगळे बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो ते काम नासतना कस्तूंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकुळटका तांकां बरें काम फोव कर तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने दयाळ बापा फावो ती जिणेस संगाती मेळना आसतना कस्तूंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणेस संगातीन मेळून बरें कुटुंबाची जेवण ते देणें फोव कर म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणें आशिल्ले जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताचें फळ भुरग्याचें देणें तांकां फोव करना सुकुटमा संतोश चडय म्हण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मरी पिडेस्ताचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमान आनी एका कुळतीचे माये नमान आमचे जीव अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी वदेशेवीची बाळकां ह्या तुकाच्या कोणांत आसता
आजकाल उसकार सोना मी तुका दान करता तर तुमचे शिके ते तुझे काकू दोळे आमचेर परती आणि बदेश उपरांत तुझे कुसे असदी पाव जेजूक आमकां दाखय हे ते अडी मगाळी दिलं पी आमकार मरिये मगळ बाबणी नॉपिडेस्त आमच्या बाबणी सुगड आसकडी तांचे बरे भलायकी पसोत आमी मागया महिमा तुका सरपदवेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणो दिवच्या धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशाचे घेवचे तितलो लार्मीक जालोय आनी आमची सरपिडा शिडा गुण करून तुवें कुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्मे आमच्या बसवण धरा कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वेन गुण करताय प्रार्थुया भूदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतेच्या वागपुडीच्या पिढीने कस्तोवच्या तुझ्या साकराणी साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल तू रसिल्ल्या नगो नवो जीव दिवचे वापरीत कर अशें पथकांतली दळ जावं पिडेशिड्यांतले गुण जावं बेगीन तांणी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नावे आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया बोदयाळ सुमया बाबा तांच्या बुजवण दरा तुजी मीत मेद नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कसून ज्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बडे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मना वैत पयस करून एकामेका कळचतान बगसून जिवन तांकां आदार दी आपल्या कश्टावर सुदार तुजे देन तांकां आपूण मरी जालें म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमीत दासांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तूं तुज्या पवित्र सभे सदां सुखार दिवन दीत जोची येतानी राज वर्सलयता आयज ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळ प्रकाश तुमचेर भांगतो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागो दुलबान तो तुमचे लापली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच भोव जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे संगत आसा तूं तुमचे सवय रावन तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो तुमकां वाट ठरू तुमच्या फाटल्यान रावन तुमकां राखूं आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसां उजवाडान भरले तो तुमचे त्यासचे सर वायट भस्म नडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसुनी जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे वडुका बाबडीनो थोडी मिनटां सक्रामेता मुखार आमी करसिया जेजू सवय करसिया बवर्तन करसिया आनी हो वेळ केदीं निर्फळ जावचो ना आमच्या बरेपण असो आमच्या समाधान असो आमच्या भलायकी असो आनी आमच्या सगळ्या जिविताच्या बेसांव असो जावंक पावतलो देखून येया तुमी येया आशिर्वाद पडिल्ल्यानो आशिर्वादाच्या जरी सरसी येया जिवी जोडा म्हणटा असो आमी भक्तीन आराधना करून गीत आमी गावया सर्वेस्पोरा बापा सर्वेस्पोरा बापा सर्वेस्पोरा देवा रचणारा सर्वेस्पोरा बापा सर्वेस्पोरा बापा सर्वेस्पोरा देवा रचणारा सर्वेस्पोरा 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 सदा वंदन तुका सर्वेस्पोरा 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 सदा वंदन तुका Krista somia Jesu Krista somia Jesu Krista somia Jesu sodvondara सुडवंदरा sodvondara सुडवंदरा sodvondara आणि सुडवंदरा sodvondara sada vandan tuka सुडवंदरा sodvondara आणि सुडवंदरा sodvondara सुडवंदरा sodvondara सदा वंदन तुका vandan
तुका सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा देवा अरसणारा, सर्वेस्परा देवा सदां तुका वंदन. समियान जेजो सडवंदारा, तूं सडवंदार आमचो, तूं आदार दितलो, तूं चडयतलो, सुटका दितलो. ख्रिस्त आमच्या समिया सदा वंदन तुका. पवित्र आत्म्या पराक्लिता, बुजवणदारा, बोध देणाऱ्या सदांच तुका वंदन 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 तुका. पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता आणि पवित्र आत्म्या पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता पवित्र आत्म्या पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता बुजवणदारा आणि बुजवणदारा, बुजवणदारा तू बुजवणदारा, बुजवणदारा तू बुजवणदारा, सदा वंदन तुका. वंदन तुका बुजवणदारा बुजवणदारा आणि तू बुजवणदारा, बुजवणदारा बुजवणदारा, सदा वंदन तुका. वंदन तुका सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा आणि सर्वेस्परा बापा, सर्वेस्परा बापर सारा आणि तू रचणारा. सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका. वंदन तुका सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका. वंदन तुका हालेलुया 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 आमेन हालेलुया. हात बारिया हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, गुलाब जेजू, आराधन जेजू, जेजू वंदन जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हाला 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 शदला बलंदा ला 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 या ला 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 या ला ला या हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गान तुका सुमिया जेजू, गुलाब तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बश्या मोगळ भाव भयणीनो, जेजू उंड्या रुपी आमच्या मदें आसा. ह्या जेजूचेर विस्वास दवरतल्यांनी कितें मागल्यार आमी आयकता आयकता. ह्याच देवा लागीं अब्रामान मागल्लें, अब्रामान आनी अब्रामाचें मागणें देवान आयकलें. ह्याच देवा लागीं मोइशेन मागल्लें आनी मोइशेचें मागणें देवान आयकलें. ह्याच देवा लागीं सिसांनी मागलें, सिसांचें मागणें देवान आयकलें. ह्याच देवा लागीं आमची मालगडी मागतात, तांचें मागणें देव आयकता. ह्याच देवा लागीं आमच्या संत भक्तांनी मागणें केलें, तांचें मागणें आयकलें. आमी मागणें करता त्या दाडा तूं आयकता. पूण बाबार्थान परच्या शनिवारा दिसा हांगासर नाटक जालो, तुळू नाटक. आनी अचानक म्हणलें बरी मोड जालें, सगळ्यांनी मोड जालें आनी इल्लो इल्लो पावस पडलो. नाटक कंपनीच्यांनी म्हळें आमी नाटक 10 मिनटां खातीर रावयता. ह्या वेळार हांवें आकाशा पळयलें आनी आकाशा पळोवन थंयच अर्गां स्तुती करून मागणें करूंक सुरू केलें. आनी तो व्हडलो नाटका शकलो आयलो आनी म्हणालो म्हजे लागीं, गुरुपूर कैकंब आनी खंडावडे पावस आसा, हांगा नाटक करूंक जावचो ना, हांगा ही पावस येवचें लक्षण आसा म्हणालो. हांवें म्हळें पावस येना, पावस येना, कांय कन्न करनाकात.
आमच्या सुवातेर पावस येना नाटक जाता म्हळें मागीर 2 मिनटांनी नाटक सुरू केलो टर्पल घाल मिक्सराचेर तक्षण पडोवंक सुरू जाल्लो पावस उणो जालो सगळो नाटक जालो पावस येवना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भोंवतणी सगळ्यांनी पावस येयला कळ्ळें की हांगासर पावस येवंक ना मुड भितर एक फंक्शन आसलें व्हडलें पावस येवन सगळें सत्यानास ड्रामाय सत्यानास करूंक जावना तांकां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुमयाचेर विस्वास दवरता हांव तेन्ना पातयणी दवरता हांव तेन्ना खंडीत आमी घेता भावार्थान घेता एक फावटी हांव न्हिदलो राती सुमार 1:30 वरां जाल्यांत एक फोन आयलें आस्पत्रेंत हांव एका आवयचें फोन म्हजी धूव गर्भेस्तेन बरयल्ली अचानक धूव कुटली 9 म्हयन्यांक 8 दीस बाकी आसात अचानक धूव कुटली वळवळता फादर पूण आमी एम्बुलन्स आस्पत्रेंत हाडलें दाक्तर म्हणटा एकत भुरगें बांदतलें नातल्यार धूव बांदतलें कितें करचें म्हूण कळना फादर आमकां भुरगेंय जाय धूवय जाय आनी ती गळगळ्या रडोवन मागणें करी लागली आनी ती म्हणाली फादर मागा फादर तुमी मागल्यार जाता मागा हांव न्हिदलो उठलो सीदा सक्रामेंता मुखार आयलो राती नायट ड्रेसारच आयलो हांगा दिंबी घाली 2 वरां म्हणसर मागणें केलें मुखाल घंटो मागीर हांव असो न्हिदलो दुसऱ्या दिसा कांय खबर ना त्या स्त्रियेची खबर ना सांज जाली खबर ना कितें जालां म्हणून गोत्तू ना दुसऱ्या दिसा फोन आयलें तिचे नंबर सेव नासले म्हाका फाटीं करया म्हळ्यार खंयचे नंबर म्हूण कळोंक ना सुमार नंबरां आसली आनी ते राती फोन आयिल्ले ते म्हाका कळोवंक येना मागीर हांवें फाटीं करूंक म्हाका वेळ नातुल्लो मागीर तेजे फोन आयले फादर तुमकां 2-3 फावटी ट्राय केले हांवें तुमचे फोन लागूंक ना काल जालें विचारलें न्ही फादर 73 राती अडसवरार तुमी फोन केल्ल्या 73 राती अडसवरार म्हजी धूव बाळां जाली फादर चेरको भुरगो कांयच जावना नॉर्मल डिलिव्हरी जाली आनी ती बरी आसात फादर प्रेज द लॉर्ड म्हणाली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया पळय म्हज्या मोगाच्या भावान उठच्या पयलीं हांवें चिंतलें आतां वचूंक सकाळीं मागोवंक उठच्या पयलीं हांवें चिंतलें बऱ्या न्हिदेंत आसुल्लो आतां वचूंक सकाळीं सकाळीं मागोवंक पूण हांवें चिंतलें मोतींत सकाळीं हांव वचून मागणें करीन जाल्यार ताच्या भितर कांय जायत जाल्यार म्हाका भोगलें तशें हांव एक फावटी आड पडलो म्हाका न्हिदोंक जावना म्हाका कितें चिंतालो जर तर हांव सकाळीं 6 वरां मातसो न्हिदोन 6 वरां उपरांत हांगा मैसाग येवचे पयलें मागणें करतना मागणें केलें जाल्यार ताच्या भितर कांय चडवणें जालें जाल्यार हांवें निर्भागी देखून म्हाका न्हीद येवंक ना उठलो तक्षण आयलो हांगासर मागणें केलें पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्याग करून सॅक्रिफायस करून भक्तान मागणें करता हांव तेन्ना आमी घेता आनी घेवंकूच जाय आनी देवान दिवंकूच जाय पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो दितात देखून तो म्हणटा म्हजे विस्वास दवरा तुमी कळवळचे न्ही तुमचे तकले उखल धरा म्हजे खातीर म्हज्या लागीं मागा आनी तुमी घेतल्यात 100% घेतल्यात देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुरेश पळय स्तुती करया स्तुती केल्ल्यान जायत्यो संगती आमी घेता मागिल्ल्यान आमी घेना स्तुती करीची मागणी स्तुती करना ताची मागणी करीची स्तुती करून ताका आराधन दिसय कित्याक तो मात्र देव ह्या देवा भायर दुसरो देव ना हाका मात्र ह्या देवा मात्र मनशाची सगळो अधिकार आसो अत्मताचे जावन येता आनी अत्मताचे थंय फाटी येता ह्या सगळ्या मनशाच्यो अधिकार आसो ह्या देवाक देखून ताची स्तुती करया हें स्तुतीचें गीत आमी गावया उबी रावया
तळी पेटून या सूर मेळूया एक जाऊन गाऊया एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव 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 ये सूर मिळूया या सूर मेळूया एक जाऊन गाऊया एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव सुबीत नाव ताचे पवित्र नाव ताचे जेजू ते तुझे नाव पवित्र त्या नावाक थिंबी भगवता त्या नावाक देवसार पळून धांवतात त्या नावा पिडा शिडा गुण जाता त्या नावान दर्यो थंड जाता त्या नावान वारें वादळ थंड जाता ते नाव पवित्र पवित्र नाव पवित्र पवित्र जेजूचे तुझे नाव सुबीत नाव सोबीत नाव पवित्र नाव पवित्र जेजू तुझे ते नाव जेजूचे तुझे नाव सोबीत नाव पवित्र जेजू तुझे नाव जेजूचे तुझे नाव हे असर मिळूया ये असुर मेळूया एक साऊंड गाऊया एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव 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 आणि जेजूचे मधुर नाव जेजूचे मधुर नाव हे असर मिळूया ये असुर मेळूया एक साऊंड गाऊया एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुर नाव 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 जेजूचे मधुर हालेलुया 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 अर्गान जेजू गळाप जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू उगळाप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 बसया मुगेचे भाव भयणीनो आयची सुवार्ता आमकां बोवा पुरब्यान पगेनपणाचो मुकुट कसो आपणायत म्हणल्या विशीं माहिती दिता 8 बागी न्ही गे मस्तपणी वाचल्यात आमी ह्यो 8 बागी न्ही गे आमी एक गायता न्ही 8 बागी सुमयाच्यो काल म्हणटात न्ही कितें तें सांग म्हाका एक न्ही गे एक देवा विशांत 8 येतना 8 बागी म्हणटा आमी 8 बागी 8 बागी सुमयाच्यो केले म्हणटा ह्यो 8 बागी आमकां भगेवनपण जोडूंक आदार दितात आनी शेगुणा पैकी श्रेश्ठ शेगुणो कलतेपणाचो शेगुणो ह्या 8 बागेंत ही दिसून येता कलतेपणाचो कोण कलतो जाता तो वर्तो जाता देखून देवा मुखार आमी येताना कलते जावंक जाय बाबर्तान कलते अंतस्करणान कलते आमी जावंक जाय नाजाल्यार आमी केदिंगस सोम्याची बेसांवां घेवंक शकना थोडे फावटी आमकां सोमी आसा म्हूण बगना सक्रामेंतान सोमी आसा म्हूण बगना आमकां थोडे फावटी एक फावटी एका फिरगेजेंत हांव सेवा दिवन आसतना सहायक विकार जावन क्रिस्माचें मीस तें क्रिस्मासा मिसा वेळार एक चली सगळो दीस मोबायलार आसली हांवें तिच्या लागीं मीस जाल्या उपरांत विचारलें कितें तूं मोबायलार आसलें सगळें मीस ताका थंय म्हणालें केद्दे लांब मीस
आय फेल्ट व्हेरी बोर अँड आय डोंट बिलीव्ह इन सच नॉनसेन्स म्हणाले. मिसाच्या बलिदाना हांवें म्हळें स्पेशली कुमगार काण घेवन ते वचोन दिमी घालूं ना ताणें दिमी घालूं ना ते मोबायलार सुमार तेंपा उपरांत म्हाका एक रितीरेंत मेळ्ळें चेडूं. हांवें विचारलें हाव आर यू आनी ताची आवय म्हणटा ह्या चेडवा खातीर मागा फादर ताजें काजर जावंक ना ताजें बरेंपणें जावंक ना खंय गेल्यारय ताज्या कामांत सक्सेस ना त्या जिवितांत बरें काम ना खंय गेल्या कामांत ठिकाना डेस्परेट जाला फादर डिप्रेशनाक गेला डॉक्टराच्यो गुडयो काटे आसा ताचे बसून मागा म्हाका उडास आयलो एवक्रिस्ताच्या जेवणाक आय डोंट बिलीव इन सच नॉनसेन्स. म्हणजे मोगाच्या भावपडीन थोडे फावटी आमचो अहंकार आमचो गर्व थोडे फावटी आमकां खंय व्हरून पावयता म्हणल्यार आमकां अंत कळीत ना. थोडे फावटी चिंतूंक पुरो आमी बरें हांव इतलें वायट करता इतलें बरें करता देवान म्हाका कांय करूं ना हांव समा आसा म्हूण चिंतूंक पुरो मनीस तो वायट करतलो. दोरी लांब इल्ली सोडल्या सोम्यान दोरी लांब सोडल्या म्हळ्यार ताणें म्हाका एलाव केलें तो म्हाका सपोर्ट करता तो म्हाका आशिर्वाद दिता बेसांव दिता म्हण न्ही. तो दोरी वंडरतना ती अर्न जातली एक दीस त्या दाडा धांवन येता आमी पांय धरन पाद्र्यापांचे सिस्टांचे रेती दितल्यांचे पांय धरून धांवन येता फादर मागा 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 तुमी मागल्यार मेळटा मेळटा मागा कित्याक तुवें मागल्यार मेळना तागूत आसा. पळय म्हणजे मोगाच्या भावपणी न्हू हर एकल्यांनी आपली जडती करूंक जाय. हर एकल्यांनी कलतेपणां देवा लागीं मागूंक जाय. हो फडकिरो देव न्ही देव जिवंत देव सताचो देव नितीचो देव ताचे लागीं बाबरतान येता तो घेता येना तो घेना. ग्रेस्तर नाटो आयिल्लो ग्रेस्तर नाटो जायते आसलें ताचे लागीं जेजू लागीं आयलो पूण समाधानान गेले ते पाटी गेले वचोना समाधानान कितें सोदून आयिल्लो तो समाधान सोदून आयिल्लो सस्नाचें राज्य सोदून आयिल्लो तो सस्नाचें राज्य घेवन वचोना समाधान घेवन वचोना तो कित्याक तो अहंकारान भरिल्लो जेजूक ताणें पळोवंक ना. जेजून ताका पळयलो ह्या मनशान जेजूचेर दिश्ट घालूंक ना. पूण जाकेव म्हळ्यार ग्रस्त मनीस जायते आसता आसले जायतो पातकी खोटेपणान लुटून वयर आयिल्लो मनीस पूण जेजूक पळोवची एक आशा ताका आसली. जेजूक ताणें पळयलो जेजून ताका पळयलें आनी ताका बादशावी मेळ्ळी. घालतेपण आमकां बेसांवां जोडूंक शकता. हांव देखून इकडे दोळे धांपया सुमेची कृपा मागया सुमेची काकूळट मागया. तुमचे हात तुमच्या हद्याचेर दवरा. कळीत आसून कळीत नासतना आमी पातकां केली आनी जावं पुरो. कोण एकलो मनीस म्हाका म्हणटालो फादर हांवें कुमसार जालो एकच दीस म्हज्या कुमगाराच्या दिसा ताज्या हांव कुमसार जावं ना हांवें पातकी करूं ना म्हूण. पण ताची सूख चिंता आपतें पातक करनातलो कोणूच ना सगळे पातक करतात. सुमया लागीं येवन बक्षणें मागचें भोव गरजेचें. दोळे धांपया आमच्या हात अर्द्याचेर दवरया. काकूळट म्हजी कर सुमया काकूळट म्हजी कर म्हजी काकूळट कर. काकूट मुझी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकूळट कर सुमया. काकूट मुझी कर सोमिया तूं म्हाका बक्षी आनी काकूळट कर. काकूट मुझी कर सोमिया Have mercy on me, Lord. Have mercy on me. काकूट मुझी कर सोमिया आनी तूं म्हजी काकूळट कर सुमया. काकूट तूं म्हाका बक्षी सोमिया सोमिया काकूळट म्हजी कर. काकूट मुझी कर सोमिया. हांवें तुजें नांव पाठ केलां तुज्या नांवाक कळंक काडल्या. आयतारसून भगवंतपणी सांबाळूंक ना. तुज्या नांवाक फावो तो मान दिवंक ना. तुजी किळकुळां केल्यान तुका मान केला. तुजें उतर वाचूंक ना.
तुझे उतरासून नियाळ करूंक ना. तुका दुखयला सोम्या, तुका दुखयला. बक्षणे मागता हांव, काकुळत कर सोम्या, काकुळत कर. काकुत मुझी कर सोमिया. आणि तू मुझे काकुळत कर देवा. काकुत मुझी कर सोमिया. Have mercy on me, Lord. Have mercy on me. काकुत मुझी कर सोमिया. पाप केला सोम्या, वाईट मतीन धरला, वाईट उलयला, गाळी दिल्या, श्राप दिला, वाईट चिंतला, बुरसा उलयला, पेल्यांची कोडी काडल्यात, पेल्यांचे नांव पाड केला, पेल्याक दुखयला, पेल्याचे सोरला, लुटला, अपरसिला, वाईट केला सोम्या. पेल्याक दुखयला, तुका दुखयला. बक्षी म्हण मागता सोम्या, काकुळत दाखय. तुझा अपराध मानून घेता. तुझी शिक्षा म्हज्या अपराधा पडना जाव. काकुळत करी, म्हणजे कुटुंबाची काकुळत कर, म्हणजे भुरग्या बाळांची काकुळत कर, म्हज्या पत्नीची काकुळत कर, म्हज्या पतीची काकुळत कर, सगळ्या कुटुंबादाराची, भाव बहिणीची काकुळत कर. हॅव मर्सी ऑन अस लॉर्ड, हॅव मर्सी ऑन अस. काकुत मुझी कर सोमिया. आणि तू काकुळत कर सोम्या, आणि तू म्हणजे काकुळत कर सोमिया. मर्सी ऑन मी. करुणे तोरीरी येसुवे, काकुत मुझी कर करुणे तोरीरी. सोमिया. काकुत मुझी कर सोमिया, काकुत मुझी कर सोमिया, काकुत मुझी कर सोमिया. मग बाबडीन आमचे समर्पण करूया, आमचे समर्पण करूया सोम्याच्या पांयां दळा. सगळी तुमची कूट समर्पण दिया. इतलेंच म्हाका सोम्या, सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो म्हूण मागा. तुमच्या कुडीन खंय दूख आसा, खंय पिडा आसा, खंय तुमकां कंत आसा, खंय बेजाराय आसा, तुमच्या कुटुंबात समस्या आसात, तुमच्या कुटुंबात दोशी आसात, तुमचे ते नासमाधान आसा, खंयचे अत्रेक आसात, खंयचे विनवणे आसात, खंयच्यो गरजो आसा, समर्पण दिया सोम्याक. आनी म्हणा, सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. एक 5 पटी वटल्यान म्हणया, सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. वटल्यान, सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. कापड आणि हांव गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. कापड आणि हांव गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. कापड आणि हांव गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. वटल्यान, सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. कापड आणि हांव गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. कापड आणि हांव गूण सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. कापड आणि हांव गूण सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. कापड आणि हांव गूण सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. कापड आणि हांव सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. कापड आणि सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. वटल्यान, कापड आणि गूण सोम्या म्हाका आपड हांव गूण जातलो. कापड आणि हांव गूण सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. सोम्या म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो. आपडूंक सोडा सोम्याक. सोमी तुमकां आपडूं दी. तुमची कंत, तुमची कत, तुमची कश्ट, तुमचे दूख सगळे सोम्या समर्पिया. माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नाखशे पर्यंत सगळी कोट तुमचे सोम्या समर्पण दिया. आनी म्हणा, गूण करचे जो गूण कर. सोमी म्हाका आपड आनी गूण कर. टच आनी हील मी म्हूण मागा. दोळे दंपा, तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा. जेजूची गूण करची दैवी सगळं तुमच्या शिराशिरांनी वळोवन दिया. बघता कशें आमचें काळीज कुडीच्या शिराशिरांनी रगत वळाशें करता. आनी त्याच काळजाचेर हात दवरया. जेजूची गूण करची सकत त्या काळजा मुखांतर आमच्या हातांतल्यान काळजांतल्यान सगळ्या कुडीच्या शिराशिरांनी रक्ताच्या कणा कणांनी बरसोवन दी म्हूण मागा. वळोवन दी म्हूण मागा. गूण करचीस. गूण कर जेजू, गूण कर जेजू, गूण कर जेजू.
दैविक शक्तीन तुझ्या गुण तू गुण कर जेजू, तुझ्या दैवी शक्तीन गुण कर. जेजू सर पिढे शिड्यांतलो गुण कर. जेजू सर कष्टांतलो गुण कर. दैविक तुझ्या दैवी शक्तीन गुण कर जेजू. जेजू आणि तू गुण कर आमकां. टच टच अँड हील अस. जेजू दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू. पिढे शिड्यांतले आमकां गुण कर जेजू. आमच्या कष्टा समस्यांतले आमकां गुण कर. विविध टेन्शनान वळवळून आसा म्हाका आपुडांनी गुण कर. म्हज्या पुता दुयेंक आपुडांनी गुण कर सम्या. मदींच्या पिढेन कश्ट दिल्या म्हज्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ तांकां गुण कर आपोड. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन तुका आपोडलें. कुडे बात्तिमाक तुवें आपोडलें. कोडकारांक तुवें आपोडलें. पिडेस्तांक तुवें आपोडलें. तांकां गुण केलें. त्या स्वभावान म्हाका आपोडांनी गुण कर जेजू. हील अस. टच आनी हील अस लॉर्ड. हील अस. पिढे शिड्यांतले गुण कर जेजू. कष्टान वारांतले गुण कर जेजू. गुण कर जेजू. पिढे शिड्यांतले गुण कर जेजू. कष्टान वरांतले कष्टान वारांतले गुण कर जेजू. गुण कर जेजू. गुण कर जेजू. ಗುಣ ಕರ್. ಹೀಲ್ ಮೀ. ಗುಣಪಡಿಸು ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸು. तुझ्या पवित्र नाम का आपण गुण कर जेजू. इन योर होली नेम हील अस. हील अस. टच अस. गुण कर जेजू. दैविक शक्तीन तुझ्या गुण कर जेजू. हालेलुया. हात उभारी. हालेलुया. उलो मारा. पवरतो उलो मारा. हालेलुया. हालेलुया. पवरतो उलो मारा सम्या. हालेलुया. सम्या जेजू या सगळे भक्तिका जेजू आशीर्वाद घाल. तुझी गुण करची देवी सगळं त्यांच्या शिरेने वळे. तुझ्या पवित्र कशने तळकर. तुझ्या नावांत का गुण कर. तुझ्या नावांत का आशीर्वाद. तुझ्या नव्या सवानी बर सम्या. हालेलुया. 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 उला मारा निरंतर. हालेलुया. 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 सम्या जेजू सगळे भक्तिकांचे भरपूर आशीर्वाद घाल. तुझे गुण करते देवी सगळं त्यांच्या शिरेने वळे. तुझ्या पवित्र कशने तळकर. तुझ्या नावांत का बरे कर. तुझ्या नावांत का अशी. तुझ्या नावांत का गुण कर सम्या. आपोड जेजू. आपोड आपोड. सर्व वाईट सगळे ते गोडा सगळे ते संसाराच्या दांड्या तळण्यातले माटमात्रांचा निघणे वार कृपा दे सगळं ते बळ दे सम्या. आपोड जेजू. आपोड आपोड. टच 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 देम. हील देम. हील देम लॉर्ड. आपोड जेजू. आपोड आपोड. टच टच टच. हील देम लॉर्ड. हालेलुया. 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 आमच्या तकलेचे दवर या पवित्र आत्म्याची मदत मागया. हे पवित्र आत्म्या म्हणजे थंय ये म्हणून मागा. हे पवित्र आत्म्या म्हणजे थंय ये. हे पवित्र आत्म्या म्हणजे थंय ये मागा. हे पवित्र आत्म्या म्हणजे थंय ये म्हणा. हे पवित्र आत्म्या म्हणजे थंय ये. वडल्यान म्हणा. हे पवित्र आत्म्या म्हणजे थंय ये. हे पवित्र आत्म्या म्हणजे थंय ये. वडल्यान म्हणा. हे पवित्र आत्म्या म्हणजे थंय ये. हे पवित्र आत्म्या म्हणजे थंय ये. म्हाका सणून पयस गेल्या पवित्र आत्म्या म्हणजे थंय ये. हे पवित्र आत्म्या म्हणजे थंय ये. हे पवित्र आत्म्या म्हणजे थंय ये. म्हाका समाधान दिवंक घे. म्हाका बरी भलायकी दिवंक घे. म्हाका समाधान दिवंक घे. म्हाका समाधान दिवंक घे. म्हाका भलायकी दिवंक घे. म्हाका सगत दिवंक घे. म्हाका बळ दिवंक घे. म्हाका कृपा दिवंक घे. म्हाका तुझे जिवीत दिवंक घे. मुझे दिवे देण्याने भरूंक घे. फळांनी नेटवंक घे. संतोष दिवंक घे. समाधान दिवंक घे. मुझ्या घरांत ये. मुझ्या कुडींत ये. मुझ्या सगळ्या जिवितांत ये. भलायकी दिवंक घे. हे पवित्र आत्म्या. हे पवित्र आत्म्या मुझ्या भुरग्यां थंय ये. भुरग्यांच्या फुडारा थंय ये. मुझ्या पुता थंय ये. मुझ्या दुवे थंय ये. मुझ्या पती थंय ये. मुझ्या पतीने थंय ये. मुझ्या कुटुंबांत ये. मुझ्या कामाच्या सुवातेर ये. मुझ्या घरांत ये. आम्ही खर्चा हर एका कामाचेर ये. आम्ही जेवच्या हर एका कणाचेर ये. हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर. तुझ्या कृपेच्या बेसावानी भर. हे पवित्र आत्म्या. हे पवित्र आत्म्या देवाने. हे पवित्र आत्म्या भलायकी दे. भलायकी दे. समाधान दे. समाधान दे. संतोष दे. हे पवित्र आत्म्या ये. हे पवित्र आत्म्या ये. हे पवित्र आत्म्या ये. हालेलुया. 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 उला मारा. उला मारा. हालेलुया. 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 पवित्र आत्मा पराक्रमित सगळे भक्तिकांचे देवाने तुझी गुण करते देवी सगळं त्यांच्या शिरेन वळे. तुझे पवित्र कशने तळकर. तुझ्या नावांत का गुण. तुझ्या नावांत का आशीर्वादी. सर्व वाईट सत्य कोण सत्य देव त्यांच्या मुखल्यावर वार्ता कर. पवित्र आत्म्या त्यांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर. त्यांच्या बगल्यावर संगाती. त्यांच्या वैरी निरंतर आशीर्वाद लाभ. देवाने पवित्र देवाने टच टच हील देम लॉर्ड. हालेलुया. 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 मगर भाऊ बहिणीनो पवित्र तेलाची मागणी आम्ही करता.
या संदर्भात जेजूची गुणकची देवी सकत तुमच्या माथ्यातान पायाच्या नाक्षेपर्यंत कुडीच्या शिराशिरांनी रक्ताच्या कणाकणांनी हाडाच्या सणासणांनी वळतली तो अनुभव करूया वर्तानी मागणेंत जेजूची कुडी आत्म्याची सकत आम्ही गणगवया. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवों तू ये. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवों तू ये. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवों तू ये. काळीज मुझे तयार असा मन है मुझे तयार असा. काळीज मुझे तयार असा मन है मुझे तयार असा. काळजाचे दार उगते असा येण्याक तुझ्या राखून असा. काळजाचे दार उगते असा येण्याक तुझ्या राखून असा. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवों तू ये. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवों तू ये. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवों तू ये. भग्नानोवी करूंक तुये चिंतापनोवे करूंक तुये. काळोख मुजो धांवडाव तुये जिवीत उजवाडा भरूंक तुये. काळोख मुजो धांवडाव तुये जीवित उजवाडा भरूंक तुये. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवों तू ये. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवों तू ये. आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवों तू ये. हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया हालेलुया अर्गांचे स्वगलाभ जे द्वारादान जे हालेलुया 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 अर्गांचे स्वगलाभ जे द्वारादान जे हालेलुया 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 वंदन जे हालेलुया हालेलुया अर्गांचे हालेलुया 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 हाला 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 शदला वलंदला ला ला हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका सोमियान जेजू निट्टा तू बऱ्या देवान बऱ्या आमकां दिल्यात. अर्गां दियान ताका अर्गां तुका सोमियान जेजू होगलाब तुका सोमियान जेजू आराधना तुका सोमियान जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जोरान सोमिया दोन थाळयो देवन उल्हासिया आनी आमकां आपट लागून केला समाधान दिला त्या पासून ताका अर्गां तुका हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोमियाचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतान. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पुरविल्या त्या रूपां बोला
novio riti adariam, solvon vechas kat vishvya, भावार्थाचे बोळ दिव्या, जशे बापा तशेच पुता, उल्हासानी स्तुती जा, पदवी महिमा ससना ससना, एकाच ताळ्यान हर्षिता, तुका दोघांच्या स्फिरिता, समसमी नावडता. आमेन. प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर. अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुज्या उतरा प्रमाणे आठ बागींचे जिवीत जिवन सर्गींच्या राजा भितर प्रवेश करून सर्गींच्या संत भक्ताच्या मेळीन मेळोवंक आमकां आदार आनी कृपा दी. तूं करो सुसोमी आमचो देव, आमचो सोडवणदार आकोणदार, आमचो बुजवणदार आनी आमचो वैज म्हणलें सज्जणां जावन खलतेपणां तुजे सरसी येवंक आनी तुज्या आशिर्वादां जोड घेवंक आमकां फोव कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. बिराव्या आमच्या तो बऱ्या सदैव जावं सोम्याचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा तीन पुटी वटल्यान अर्गां दिवन स्तुती करून म्हणया. सदैव जावं सोम्याचें नांव, सदैव जावं सोम्याचें नांव, सदैव जावं सोम्याचें नांव, आतां आनी सदां सर्वदा, आतां आनी सदां सर्वदा, आतां आनी सदां सर्वदा, सदैव जावं सोम्याचें नांव. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. परत येवच्या मंगळारा सांगाता मेळया. निमाणें गीत ताळयो बेटा. हालेलुया, हालेलुया, सोम्याकामी अर्गां दिव्या. हालेलुया, 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 सोम्याकामी अर्गां दिव्या. हालेलुया. सोमी कितलो बरो खालतो आनी बोळो, सोमी कितलो बरो खालतो आनी बोलो. थाळी भेटून ताच्या नांवा गावया आमी हालेलुया, ताच्या नांवा गावया आमी हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, सोम्याकामी गावया दिव्या. हालेलुया, 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 सोम्याकामी अर्गां दिव्या. हालेलुया. मोगाळ पुत्रा सोवें अवघार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेन येवं आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.